दिवचल शारापासून सादारण 3 किलोमीटर अंतराचेर दिवचल सारमानस रस्त्या कुशीक हो घसघसो आसा. हो घसघसो घसघसपाक लागलो काय थळावे सयत सैमोगी आनी पर्यटकांची ह्या घसघशाचेर गर्दी जाता. आयतारा आनी सुटयेच्या दिसांनी तर व्हडा प्रमाणात गर्दी आसता. ह्या घसघशाक तेकून देवस्थान आशिल्ल्यान घसघशाचेर मांस आनी सोरो हाडप पुरायपणान बंदी आसा. ह्या घसघशाचेर वायट गजाली घडच्यो न्हय म्हूण थळावे लक्ष दवरून आसता. ह्या घसघशाचो पर्यटन थळ म्हणून विकास करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. वाठारांतलो एक ल्हानसा सुंदरसो धबधबो. ह्या धबधब्यार गांवचे लोक न्हांवपाक येतात, भायले लोक न्हांवपाक येतात आनी वर्सा प्रमाणे हो ह्या वर्सांनी खळखळून धबधबो व्हांवूंक लागलो. कारण यंदा मात्र पावस लेट पडले आनी कमी पडल्या कारणान थोडोसो फ्लो कमी आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या धबधब्याचे हांगासर न्हांवपाक येता कित्याक डेंजर अशें कांय ना, कसलो इन्सिडंट घडोंक ना आनी घडोंक शकना. असो तरी सुंदर धबधबो म्हण लोक भुरग्यांक सुद्दां हांगासर घेवन येता न्हांवपाक. आनी हेजो फायदो लोकांक पाणी पिवपाक उपयोग करतात, कपडे धुवपाक करतात. त्याच प्रमाणे उरलेलें पाणी जें आसा तें भाटांक वयता, शेतांक वयता. आनी हें जे एक सांगपाचें स्पेशल वैशिश्ट्य म्हणजे कितें, हांगासर जवळ आमच्या मायनी हांगासर सुद्दां हो वर्सा 12 म्हयने असोच खळखळून धबधबो येता. आतांय बी येता आनी म्हाका दिसता असोच चालू उरतलो. आनी तर हेज्या पयलीं जो आमचो धबधब्याची आयची परिस्थिती पळय जाल्यार ती खूब फरक पडलो. कित्याक पडलो तर हे मायनींग आसा आनी ह्या मायनिंगा पासून जो आमचो फ्लो येतालो तो बरोच कमी जाल्लो आहा. कारण मायनींग पिटां जी आहा ती एकदम खोल गेल्या आनी आमचे जे झरे जे आहा ते धबधब्याचे डायवर्ट जाल्ले आहा आनी ताका लागून हांगा पाण्याचो फ्लो भरपूर कमी आहा. आनी हो तर धबधबो टिकोवन दवरपाक संबंदीत खात्यांनी हेचेर लक्ष घालून हे जतन करून दवरपाची गरज आहा. आनी त्याच प्रमाणे एक तर हांगासर असलें पाणी मेळोवंक मुश्कील तेन्ना एक खंय तरी सरकारान एक टुरिस्ट स्पॉटूय करूं येता. त्या प्रमाणे हे बरे रितीन पाण्याचो लोकांक उपयोग करून दिवं येता. अशे तरेन तर सरकारान लक्ष घालीत जाल्यार लोक ह्या पाण्याचो फायदो घेतलो. आनी त्याच प्रमाणे हांगासर आमचें एक देवूळ जवळ आहा, ताका लागून तो टुरिस्ट स्पॉट जाल्यार आनीक बरें दिसतलें. ताका लागून हांव मागतां कितें सरकारा कडेन संबंदीत डिपार्टमेंटा कडेन हेचेर ह्या धबधब्याचेर लक्ष घालचें. कित्याक हेज्या फुडें हो धबधबो चडसो कमी जायत तर गेलो जाल्यार सामकें धोकादायक आसा. तें घडचें न्हू म्हणून सरकारान एकदम पावलां उचलून योग्य तो निर्णय घेवचो. कारण हें तर खबर आसा वचत ते ह्या मायनिंगा लोकांचे हाल जाल्ले ह्या पाण्यार. सगळे कडेन झरे बंद जाल्ले आहा. तसोच हांगाय तो जावं शकता, तो जावचो न्हू म्हणून पावलां उचलची ही हांव मागणी सरकारा करता. आनी त्याच बरोबर लोकांक खातीर ह्या धबधब्याचो पुरेपूर लोकांनी फायदो घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.